पळय गोवा पुलीस न्ही खंय ना खंय तरी एक वेगळ्या नांवा खातीर आज बदनाम जावपाक लागल्यार डोंट गेटींग नोन फॉर डिफरंट रिजन्स. एसॉल्ट कस्टडियल एसॉल्ट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स. पयलीं म्हणजे पुलीस स्टेशन एक सेफ जागो फील करपाक जाय लोकांनी की आपूण जर कंप्लेनंट आसा जाल्यार कंप्लेनंट म्हणून आपूण थंय वचपाक सेफ फील करपाक जाय, जे आज गोवा पुलीस खंय ना खंय तरी कमी पडपाक लागल्या. तेच पुलीस स्टेशनांनी मागीर बाकीच्या पुलीस स्टेशनार जेव्हा पुलीस म्हणलें कंप्लेनंट आज कंप्लेन करपाक दिता कारण ताच्या पयलीं एक्यूज पाविल्लो आसता. ही परिस्थिती आसा. आमी आतां आनी एक व्हिडिओ पळयला मल्यांक कशे तरेन ब्रायब कलेक्ट जाता ती पळयल्या आमी, कशे तरेन ओपनली हें चल्लां तें पळयलां. बॉडी कॅमेरा शूड बी मेड अ मस्ट फॉर एवरी गोवन पुलीस ऑफिसर अकॉर्डिंग टू मी. अँड CCTV शूड बी इन एवरी पुलीस स्टेशन. कित्याक वर्किंग जायना CCTVची? म्हापसा पुलीस स्टेशनारूय आमी पळयलें की सगळ्याक आसा जाल्यार वाय CCTV इज नॉट फेसिंग द हे ताची जी जेल आसा ती ताका कित्याक ना? बिकॉज मॅक्सिमम एट्रॉसिटीज ऑफ कितेंय जावं नो बडी हॅज अ रायट टू बी असॉल्ट. नो पुलीस ऑफिसर हॅज अ रायट टू असॉल्ट एनी एक्यूज. पयलीं म्हणजे एक्यूज इज नॉट अनलीस इट इज कन्विक्टेड इज नॉट गिल्टी. सो अशा प्रकारचे जेन्ना प्रकार पुलीस स्टेशनान घडपाक लागता दॅट मिन्स इट इज नॉट जस्ट अ फेलियर ऑफ पुलीस डिपार्टमेंट, इट इज अ फेलियर ऑफ होम मिनिस्टर हू इज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर. खंय ना खंय तरी पुलिसाकाच भंय ना होम मिनिस्टराचो, चीफ मिनिस्टराचो. आमी फाटल्या काळान पळयल्ले कशे तरेन पुलीस डिपार्टमेंट कंडक्ट करताले. आज जेन्ना आमी म्हाका दिसता एक 3-4 वर्सां पयलीं आमी खंय तुमी तुमच्या बरोबर खूब जाण म्हजे बरोबर आशिल्ले पोळ्या चॅकपोस्टाचेर आमी कशे तरेन पयशे कलेक्ट जाता ते पळयले. चीफ मिनिस्टरान तेन्नाय एक्शन घेवंक ना, होम मिनिस्टर म्हणून ताणें तेन्नाय एक्शन घेवंक ना. उलट म्हाका भितर घालपाचो प्रयत्न तांणी केलो सेयींग दॅट आय इंटरफियर विथ एडमिनिस्ट्रेशन अँड इंटरफियर विथ द डिपार्टमेंट. ना तांकां सपोर्ट मेळना कारण ते एविडन्स आशिल्लो, रेकॉर्ड आशिल्ली कलेक्शन ऑफ ब्रायब जेन्ना थंय जाताली ती. सो वेन डिपार्टमेंट अशा तरेन आसा, अशें न्ही की सरसकट सगळे पुलीस डिपार्टमेंट वायट न्हू. पुलीस डिपार्टमेंटान बरे लोक आसा, बरे ऑफिसरूय आसा, पूण ते तुका वाळपय PTS आनी खंय एअरपोर्टार ट्रॅफिकान आनी खंय खंय अशें तुका मेळटले. दे वील नॉट बी होल्डिंग गुड पुलीस स्टेशन ऑर इन्चार्जीस. वाय दीस इज हॅपनिंग इज बिकॉज पॉलिटिसायजेशन ऑफ पुलीस डिपार्टमेंट. सेकंडली कोणाचोच कोणाचेर कंट्रोल ना. न्यू PSI जे जॉयन जाल्या ऑल आर पॉलिटिकली कनेक्टेड. सगळे 30 लाख दिवन 40 लाख दिवन जॉयन जाल्या ते म्हणटा PI ऑर्डरी दिता. देर आर सम ऑफिसर्स वा लोअर रँक ऑफिसर्स इन पुलीस डिपार्टमेंट PI तांकां भिता. ही परिस्थिती आसा डिपार्टमेंटाची. आनी डिपार्टमेंट जर आज पोके करपाचो जर जाला जाल्यार इट इज सोल्ली द गव्हर्मेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड गव्हर्मेंटाक लागून हें जाला. वॉट हॅज हॅपन्ड इज नॉट रायट. क्रिमिनल ऑफेन्स इमिजिएटली डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी न्ही, सस्पेन्शन इज नॉट द सोल्युशन. डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जावपाक जाय. इट्स अ सेक्शुअल ऑफेन्स ऑल्सो बिकॉज तांणी क्लियर कट आरोप केला की आपले प्रायवेट पार्ट तांकां दाखोवन तांणी व्हिडिओ काडपाक लायले. हे मरे विकृती मरे ही. दीस इज नॉट ते पुलीस जे कोण आशिल्ले तांकां इमिजिएटली डिसमीस करपाक जाय क्रिमिनल ऑफेन्स घालून. ही विकृती मनशांची. दे कूड बी रेपिंग समबडी अँड जस्ट बिकॉज दे आर पुलीस ऑफिसर्स दे मे नॉट बी रिपोर्टेड. सो हे जे घडले थंय घडले हे सिंबॉलिकली म्हापशाय घडला आसूंक शकता. तो भुरगो जसर एसॉल्टाचे हे आशिल्ले ना दे आर सेंग देर इज नो एविडन्स. ऑब्वियसली डिपार्टमेंट आपल्या डिपार्टमेंटाच्या मनशांगेर एविडन्स कलेक्ट दितले. दिस कायंड ऑफ मॅटर शूड बी हँडेड ओवर टू CBI. आज CBI म्हणटा आमचे कडेन काम ना. CBI म्हणटा फाटली 2 वर्सां जाली ऑफेन्सूय आमचे कडेन पावना. दॅट मिन्स पीपल आर स्कॅर्ड टू गो टू देम ऑर इज गोवा सो क्लीन देर इज क्रायम फ्री देर हांकां काम ना म्हणून. सो समथींग हॅज टू बी डन इमिजिएटली.